दोडामार्ग ग्रीन एनी प्लॉट तसेच फार्म लँडचा भव्य प्रकल्प। हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर। प्लॉटसाठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून। अधिक माहिती आणि बुकिंगसाठी संपर्क विनायक 93590 10657 दोडामार्ग ग्रीन। नमस्कार, गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार। सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। केंद्राचो मायनिंगा खातीर नवो प्लॅन। बेनिफिकेशन प्लांट उबारचो। लो ग्रेडीचे मीन हाय ग्रेड करून हाय ग्रेडीची एक्सपोर्ट ड्युटी। गोयचे ऑक्शन प्रक्रियेक प्रतिसाद मेळत काय म्हण दुबाव। मुख्यमंत्री आमदार मंत्र्यांनी पणजे सावन हर घर तिरंगा जागृती रॅलीक केली सुरुवात। देशभक्ती राष्ट्रवादाची भावना दरेक भारतीयाच्या मनात आणि घटमुट करूक मोहीम। मुख्यमंत्री उलयलो। तुरडाळ प्रकरणाची केंद्रीय चौकशी यंत्रणेवरवी तेन्नाच्या मंत्रिमंडळाची जावंक जाय चौकशी। गोवा फॉर्माडाची प्रधानमंत्र्याकडे मागणी। गोय सरकारान खंय अधिकाऱ्याक केला बळीचो बोकरो। भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर झूज दिल्ल्या लोकांचे भारताच्या विभाजनाचे यादीचो दीस म्हण देशभर 14 ऑगस्टाक कार्यावळी। मडगांवा विभाजनाच्या यादींचे खेडचित्रांचे प्रदर्शन सुरू। 22 ऑगस्टाक थारतले 186 पंचायतींचे सरपंच उपसरपंच। पंचायत संचालनालयान सर्क्युलर काढून तारीख केली निश्चित। सांग्या आयआयटी खातीर सगळी तयारी जाल्या। कांय दिसां भितर आयआयटीचे आर्किटेक्ट टेक्निशियन येतले। खंय कितें करपाचें ताचे प्लॅनिंग करतले। सांगेचे आमदार मंत्री सुभाष उलयलो। आनी देशाक मान सन्मान मेळचो म्हण आमचे खेळगडे ग्राउंडार देंवतात। प्रधानमंत्री मोदीन कॉमनवेल्थ चेस ऑलिंपियाडात वांटो घेतिल्ल्याची केली तोखणाय। आयचे खेळगडे रोल मॉडेल। खबरो विस्तारान। लो ग्रेडीच्या मिनाचेर 50% एक्सपोर्ट ड्युटी लायल्या उपरांत आता केंद्राचो आनीक एक प्लॅन। बेनिफिकेशन प्लांट उबारून लो ग्रेड मीन हाय ग्रेड करपाचो आनी हाय ग्रेडी वयली एक्सपोर्ट ड्युटी लावची म्हण राज्या मुखार प्रस्ताव। केंद्रान प्लांटा विशीं राज्य सरकार आनी जाळवणदारांकडच्यान सुचोवण्यो मागयल्यात। मायनिंग सुरू करूंक आदींच मोठो खर्च, तातूंत नवो प्लांट एक्सपोर्ट ड्युटी चड। गोयचे ऑक्शन प्रक्रियेक प्रतिसाद मेळत काय म्हण दुबाव। बेनिफिकेशन प्लांटा वरवीं लो ग्रेडीचे मीन हाय ग्रेडीचे कशे करूं येता ताचेर अभ्यास करूंक केंद्र सरकारान समिती नेमल्या। समितीन दिल्ल्यो कांय सुचोवण्यो अश्यो। मायनिंग कंपन्यांनी 58 ग्रेड एफई सकयल्या मिनांचेच बेनिफिकेशन प्लांटात अपग्रेडेशन करचे। लो ग्रेड मीन 58 ते 62 ग्रेड वा मायज ग्रेड मेरेन वाडोवंक मेळटा। ग्रेड वाडोवन लीज होल्डरांनी राज्य सरकाराक 62 ते 65 ग्रेड मेरेनच्या मिनांक लागता तितली रॉयल्टी भरची। पावणी जावंक नाशिल्ल्या लिजां खातीर राज्य सरकाराक 4 पटीन रॉयल्टी भरची। लीज होल्डर 2 वर्सां पयशे भरूंक अपेक्षीत आसले जाल्यार राज्य सरकार योग्य सुनावणी घेवन संबंधीत लीज रद्द करूंक शकता। लो ग्रेडीचे मीन शेजारच्या प्लांटाचेर वा लीज वाठारा भायर व्हरपा खातीर राज्य सरकारान योग्य नेम करचो। आदी काडिल्ल्या मिनाचे बेनिफिकेशनाक 20% मेरेन कॅपिंग लावचे। बेनिफिकेशन प्लांटाचे प्रस्तावाचेर मतां मांडपाक तशेंच सुचोवण्यो दिवंक मायन्स मिनिस्ट्रीन गोंय सरकार आनी जाळवणदारांक 31 ऑगस्ट मेरेन मुजत दिल्या। गोंय सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाण लो ग्रेडीचेर 50% एक्सपोर्ट ड्युटीक लागून लीज ऑक्शन प्रक्रियेक प्रतिसाद मेळटलो काय ना म्हूण दुबाव। गोंयांतले चडशे मीन लो ग्रेडीचेच, ते खातीर आतां केंद्रान बेनिफिकेशन प्लांटाची पॉलिसी केल्ल्यान लीज घेवप्यांक प्लांट उबारपाकूय खर्च करचो पडटलो। तशेंच रॉयल्टी वाडटली। एकूण परिस्थिती पळयल्यार गोंयच्या मीन लिजांचे पावणी प्रक्रियेक प्रतिसाद मेळत काय ना म्हूण दुबाव। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हर घर तिरंगा मोहिमेक पणजे सावन सुरुवात। मुख्यमंत्री सावंत पर्यटन मंत्री खवटेन बावटो दाखोवन रॅलीक सुरुवात केली। देशात दरेकाच्या मनात देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाची भावना
आनी घटमूट करप म्हत्वाचें म्हणून रोहन उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा 15 ऑगस्ट मेरेन सगळ्यांनी ह्या मोहिमेत वांटो घेवचो. मंत्री निळकंठ हळर्णकार आनी मोन्सेरात तशेंच हेर फुडारी आशिल्ले. मंत्री विश्वजीत राणेनय आपल्या मतदारसंघात भव्य रॅली काढून नजर ओडून घेतली. आज गोंयांत आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हातान जे स्टार्टींग इट इन गोवा ह्या यात्रेक आज शुभारंभ करता आसतना सगळीं गोंयची भुरगीं आनी तांची स्टुडंट्स तशेंच टिचर्स सगळीं बरोबर येवन एक मॅसेज दिवंक सोदता नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा की एज अ पेट्रोटिझम हॅज टू बी इनकल्केटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन. आयची जी भुरगीं आसा ती फाल्यांची आमची पिढी आनी तांकां फुडें समज वी नीड टू गेट देम एंड स्ट्रेंथन द रूट्स ऑफ द कंट्री जाल्यार वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी इनकल्केट दीस सेन्स ऑफ पेट्रियोटिझम इन देम, क्रिएट अ सेन्स ऑफ अवेरनेस जे आमच्या लोकांनी फ्रिडम फायटर्सांनी जाणट्यांनी जे सॅक्रिफायसीस केले आनी तांकां इंडिपेंडन्स दिला ताच्या खातीर. या तिरंगा यात्रेक आज आम्ही हांगासर सुरवात करता. आमच्या मदीं आसात आमचे टुरिजम मिनिस्टर बाबू रोहन कमले, रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू मोन्सेरात, फिशरीज मिनिस्टर बाबू हळर्णकार, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष नरेंद्र नागवणे, उद्योजक श्रीनिवास बाबा डेको, CS अमित कुमारजी, सगळ्या हायस्कुलांतले सगळे NSS स्कूल्स टीचर्स आणि माझ्या मोगाळ भावानो आणि भयणानो, या तिरंगा यात्रेक आयच्या या ऐतिहासीक वास्तुमंडळात सुरवात जाता. आम्ही सगळ्या जाणांक देशाच्या आझादीक आज 75 वर्सां पुराय जाता आणि त्याच बरोबर गोंयांत पयलो तिरंगा जो आसा हो ह्याच स्थळा वयल्यान आमी 19 डिसेंबर 1961 तब्बल 14 वर्सां उसरा म्हणजे भारत देश मुक्त जाल्या उपरांत 14 वर्सांनी उसरा ह्याच जाग्याचेर हो तिरंगो ह्याच पोलाचेर फडकयल्लो. ह्याच ऐतिहासीक वास्तू वयल्यान आमी आज तिरंगा यात्रेक परत एकदा सुरवात करता. मला खूप खोस भोगता की देशाच्या 75व्या वर्सा परत एकदा आम्ही या तिरंगा यात्रेक हांगासर सुरवात करता आणि माननीय मोदीजींचे स्वप्न आम्ही जे म्हणटा की अखंड भारत हे खरेंच सत्यात या 75व्या वर्सा आयिल्ले आसा. तांच्यांनी ह्या देशा खातीर पळयल्लीं स्वप्नां फुडल्या 100व्या वर्सा ह्या आयचे तरणाटे हे फुडल्या ह्या देशाचे भावी नागरीक आसा आणि प्रथमतः नरेंद्र मोदीजींनी 75व्या वर्सा पळयल्लीं सगळीं स्वप्नां स्टार्टअप इंडिया आसतलें, क्लीन इंडिया आसतलें, ह्यो सगळीं स्वप्नां आमकां सातत्यान आनी खरी जाता आसतना हांगा दिसता. ह्या रॅलीक गोंयांत अत्यंत उदंड असो प्रतिसाद प्रत्येक कार्यक्रमाक लाभता. पुराय देशाबरोबर हर घर तिरंगा मोहिमेत गोंय वांटेकार. 15 ऑगस्ट मेरेन चलपी ह्या मोहिमे खाला हायस्कूल आनी वेगवेगळ्या संस्थांनी रॅली काढून जागृती सुरू केली. पळयात खिणचित्रां. आणि हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमच्या घरातले जे धाकटे भुरगे आसा त्याच्या हातान हो तिरंगो तुमच्या घरा कडेन लायात आणि हो इतकोच धाकट्या भुरग्याक लावपाचो इतकोच हे म्हणजे हे जे आज आमची 75 वर्सां जाली की ते भुरगे फाल्यां आज जर ते 5 वर्साचे असले 10 वर्साचे असले जाल्यार 35 वर्साचे परत ते 100वी सेलिब्रेट करतले आणि तुम्ही सगळ्यांनी 100वी सेलिब्रेट करपाक आसपाचे. आता 75 इयर्स अमृत महोत्सव आम्ही बऱ्यान बरो आमच्या आख्या इंडियेक जावचो. हे घर घर लोकांनी आपलो झेंडा लावचे आणि तशेंच जे झेंडा लायता तो 15 ऑगस्ट जातरी तेंच्यांनी तो रितसर पळोवन फोल्ड करून आमच्या रिस्पेक्टान तो दवरपाचो. आज आमचो भारत देश स्वतंत्र जावन 75 वर्सां जाल्ले कडेन आसा
आणि म्हणूनच आम्ही आझादी का अमृत महोत्सव हो कार्यक्रम सगळ्या देशभर साजरा करतात. कोट्यांनी रुपयांची तूर डाळ पेड्ड्यार जावपाच्या प्रकरणात सरकारान बारीकशा अधिकाऱ्याक बळीचो बकरो केलो म्हण गोवा फॉरवर्डाच्या विजयाचे फोंडण. ह्या प्रकरणात केंद्रीय चौकशी यंत्रणेकडच्यान चौकशी जावंक जाय त्या खातीर प्रधानमंत्र्याक चीट बरोवन खंय मागणी केल्या. कोविड काळात लोकांक विकत घेवपाक दाळ मेळनाशिल्ली त्या खातीर हो गुन्यांव आनीक गंभीर. तेन्नाच्या कॅबिनेटाची चौकशी जावंकच जाय म्हण विजय मागता. ह्या ऑफिसराक स्केपगोट करपा खातीर जो स्टेप मुख्यमंत्र्यान घेतला हो स्टेप घेवचे पयलीं कसलीच इन्क्वायरी जावंक ना सारकी. ताका फक्त बळीचो बकरो केला. पूण खरें आसा म्हणटा तें अशें की दीस इज सिम्पटोमॅटीक ऑफ द फेलियर ऑफ गोवाज PDS. आमचे फूड आनी पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम जो आसा हो कंप्लीट फेल जाल्लो आहा. आनी हो फेल जाला म्हणून एक रँकींग येता, एक रिपोर्ट आसा नॅशनल फूड सेक्युरिटी एक्टाचेर रँकिंगां दिल्लीं आहा. कोणें दिल्या ही सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्या. ही सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्ली रँकिंगां ताजो रिपोर्ट म्हजे कडेन आसा तो तुमकां हांव दिता दाखयता. जून 2022 हो रिपोर्ट आयला. तातूंत गोंय सगळ्यान लास्ट स्टेट म्हणून आहा. कंप्लीट PDS आमचो सिस्टमूच कॉलेप्स जाला. सो आमचो कॉलेप्स्ड PDS सिस्टमाचे सिम्पटम म्हणटा तो हे तूर दाळ आनी साखरेचें स्कॅम जें जालां. आतां म्हजो हें आहा की एक इंडिपेंडंट इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजन्सी कडच्यान जावचें आनीक एंटायर कॅबिनेट 2020 जी इनवॉल्ड आशिल्ली ताजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आहा. हे स्कॅमान टॉप टू बॉटम जी इन्क्वायरी जावपाक जाय, जी सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सीनी करूंक जाय, तेजे खातीर हांव प्रधानमंत्र्याक लेटर बरयतां. हें ना जाल्यार आमी एक्सपोज करून एक दीस रस्त्यार घालतले. इधर इन्क्वायरी ना जाल्यार कोण हातून इनवॉल्ड आहा, कितले पयशे खातात, कशी तांची टॅक्नीक आसता, हें सगळें कळटा. कंट्री वायज इंडेक्स त्रिपुरा 5th, हिमाचल प्रदेश 11th, सिक्कीम 16th, गोवा 24th. आनी हो रिपोर्ट कोण करता? काँग्रेस पार्टी बरयना, ही ओपोजिशन बरयना, हे सेंट्रल गव्हर्मेंटूच बरयता. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटान सर्टिफिकेट दिला आमकां की हे काम करनात म्हणून. म्हणल्यार वयले इंजीन सांगता की सकयले इंजीन आउट ऑफ ऑर्डर आहा. फक्त त्या डायरेक्टराक बळीचो बकरो करू नाका. तुम्ही सगळे जबाबदार आसा. CM जबाबदार आसा. त्या वेळाचो मंत्री गोविंद गावडे जबाबदार आसा. सगळी कागदपत्रां जेन्ना आमच्या हातीन येतली तेन्ना परतून एकदां आमी तुमच्या मुखार येता. ते कुसोवपाचें इबाडपाचें काम जेंच्यांनी केलां, देखून घुसपाल्लो जो गोंयचो आदलो त्या वेळाचो मंत्री गोविंद गावडे हिणी रिजायन जावचें, नाजाल्यार गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान तेका काडून उडोवचो. ही आमी गोंय सरकारा कडेन मागणी करता की ह्या भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर झूज दिल्ल्या लोकांची याद म्हण तशेंच भारताच्या विभाजनाचो दीस म्हण देशभर 14 ऑगस्टाक साबार कार्यावळी जातात. मडगांवां ह्या निमतान प्रदर्शन दवरलां. तातूंत सुटके झुजाची खिणचित्रां प्रदर्शनाक दवरल्यात. BJPचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट नाणावडे उक्तावणाक आशिल्लो. जर त्या वेळार स्वातंत्र्य मेळच्या वेळाचेर कदाचित आमी पाकिस्तानान जर उरिल्ले आपल्या आई जाल्यार परिस्थिती वेगळी जावपाची. पण ह्या देशा भितर येतकच ज्या तरेचे परिवर्तन तांच्यांनी पळयलें आनी ताका लागून हे आय विटनेस ज्यांच्यांनी आयकल्ली स्टोरी आमी तरी आज खंय तरी पेपरार आनी बुकार वाचतात. कारण ज्या वेळार देश स्वतंत्र जालो तेन्ना आमी जल्माक येवन आशिल्ले. 14 ऑगस्टाक जे पळय विभाजन जे जालें ते खरें म्हटल्यार आमकां खरें म्हटल्यार भारतीयांक सगळ्यांक वेदनादायी आशिल्लें. सगळे
भारताचे नागरीक एकठांय जावन इंग्रजांच्या विरुद्ध लढो दिलो. अनेक वर्सां तांच्यांनी लढो दिवन एक नवीन राष्ट्र उदयाक येताले. पण ब्रिटिशांची कूटनीती, मुस्लीम लिगाचे, काँग्रेसचे आणि लेफ्टिस्टांचे हे राजकारण अशें आशिल्लें, ह्या राजकारणाक लागून बळी पडून ह्या भारताचे 2 तुकडे जाले. आणि ती वेदना जी आसा ती असंख्य भारतीयांक आयज पासून त्या काळजान आसा. आणि तें दुख्ख जें आसा तें दुख्ख ह्या येणाऱ्या पिढीक कळपाक, आणि स्वातंत्र्य आमकां सहजासहजी मेळूना, तें स्वातंत्र्य मेळटना सुद्दां दुःखदायक अशी जी घटना घडल्या ती घटना अधोरेखित करपा लागून हो दिवस आसा. 15 ऑगस्टाक देश स्वतंत्र जालो म्हणून आज आमी हें पळयतात. म्हणून हो आनंद उत्सव अख्ख्या गोंयकारांनी, अख्ख्या देशान सेलिब्रेट करचो. एकशे 86 पंचायतींचो निकाल जाहीर जालो. आता सरपंच उपसरपंच कोण काय म्हण गांवागांवांनी उमळशीक. 150 पंचायतींचेर बीजेपीचो शेक. बाकीच्यो पंचायती वाटून सगळ्या पंचायतींचेर सरपंच उपसरपंच नेमपाचो वा वेचून हाडपा खातीर पंचायत संचालनालयान 22 ऑगस्टाचो दीस फायनल केला. आमदारांच्या मर्जीतले तशेंच स्वता बरोबरूच आपले पॅनल वांगडी जिखोवन हाडपा खातीर वावुरिल्ले फ्रंट रनर. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. For supreme satisfaction in your life and moments of peace, presented Dodamar Green, just 35 minutes from Mopa International Airport. Contact today for your space of real peace. Plot size 250 to 300 square meters. Investment for plot from just 15 lakhs. Location North Dodamarg, Maharashtra. Contact for more information and booking. Vinayak 93590 10657. आझादी का अमृत महोत्सव कार्यावळी खाला राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय गोयच्या नामनेच्या लेखकांचो भोवमान केलो. लेखिका श्रद्धा गरड, दामोदर मावजो, दोतोर अनुजा जोशी आणि प्रोफेसर ज्ञानेश्वर पाटील हांचो राज्यपालान भोवमान केलो. सगळ्या लोकांनी भेदभाव विसरून एकठांय काम केल्यार देश परत एक फावट विश्वगुरू जातलो म्हण राज्यपाल उलयलो. एक साहित्यिक म्हणून मी एवढंच सांगू इच्छिते की स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यामधल्या सीमारेषा त्या निश्चितपणे चांगल्या प्रकारे ओळखून शरदने सांगितल्यासारखं वाचन आणखीन हे जे सगळे व्यासंग जोपासून स्वातंत्र्यवीरांच्या ज्या आहुती पडलेल्या आहेत, त्यांनी जे बलिदान केलेलं आहे याला सतत स्मरून या स्वातंत्र्याचा उपभोग आज आपण घ्यायला हवा. पण बरी पुस्तकं वाचतकर जिवितान उजवाड येता आणि ह्याच वाचनान म्हाका जगपाक आदार दिला. इतली वर्सां हांव बरें ना, 7 वर्सां जाली हांव बरें ना, खाटीर आसा ते 3 वर्सां जाली, ताच्या पयलीं व्हीलचॅरार आशिल्लें. आज जर हांव जगपाक शकता कारण हांवें बरी पुस्तकां वाचली. बरी पुस्तकां वाचतकच जिवितान उजवाड येता. होच उजवाड जिवीत जगपाक आदार दिता. आणि म्हजें लेखन म्हज्या खातीर लायफलायन आशिल्ली. हांव बरयता म्हणून जगपाक पावलें आणि बरयत रावतें जाल्यारूच जगतलें. सर्व साहित्यिकांना देण्यात येणारा किंवा पुरस्कार महामहिम राज्यपाल महोदयांच्या आज्ञेने किंवा त्यांच्या विचाराने घडवून आणला. असं म्हटलं जातं की योजकच तत्र दुर्लभ. प्रत्येक गोष्ट घडवून आणण्याकरिता योजक तसा सुशासन करणारा किंवा समृद्ध विचारांचा असेल तर निश्चितच साहित्य क्षेत्र असेल किंवा प्रत्येक राज्यातली प्रत्येक विभाग क्षेत्र असतील ती निश्चितच समृद्ध असणार, यात तीळ मात्रही शंका नाही. आज ते जेन्ना आमचो भोवमान करतात तेन्ना साहित्याचो भोवमान समजता. हो म्हजो दामोदर मावज्याचो भोवमान न्ही, हो एक साहित्याचो भोवमान. आणि अशे तरेचो भोवमान साहित्याक आणि साहित्याच्या वाठारांत जे वावुरतात तांचो जायत रावतलो जो मेरेन आमचे मदीं अशे तरेचे साहित्याचे मोल वळखुपी आनी तांचो भोवमान करपी राज्यपाल आमचे मदीं आसात. Wish you all the best and we all together, irrespective of caste, creed or language, whatever it may be, our country is running to the forefront of the wave, not to conquer any place, but we are the Vishwaguru
of the way once upon a time. सत्तरीत हर घर तिरंगा मोहिमेक मोठो नेट पर्ये आणि वाळपय मतदारसंघात हर घर तिरंगा रॅली जाली. पर्येचे आमदार देविया राणे केरी ते वाळपय मेरेन रॅली काढली. जण एकल्यान पक्ष विसरून ह्या मोहिमेत वाटो घेवचो म्हण तिचो उलो. वाळपयचो आमदार मंत्री विश्वजितानय वाळपय ते उसगांव मेरेन रॅली काढली. केंद्राकडच्यान आयिल्ल्यो सगळ्यो गजाली खंय चालीक लायता. हर घर तिरंगा मोहिमेत सगळ्यांनी एकठांय येवचे ताजो उलो. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा. हर घर तिरंगा हो अभियान चालीक लावपा खातीर आमी आज हांगा सगळीं एकत्र आयल्या. माननीय प्रधानमंत्री आमचे नरेंद्र मोदीजी हांणी आझादी का अमृत महोत्सव हो पोरूच्यान सुरू केल्लो हो कार्यक्रम आणि वेगळे वेगळे कार्यक्रम हे सुरू जाल्या ह्या अमृत महोत्सवा खातीर. आमचे कितले स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले बलिदान दिवन आपले जीवनाचे बलिदान दिवन त्याग दिवन आमकां हो आज तिरंगा मेळिल्लो आसा. आमकां ही आझादी मेळिल्ली आसा. म्हणटकच हें आमी कोणेच विसरपाक जायना. आमची जी देशभक्ती आसा देशप्रेम आसा प्रत्येकाच्या मनान ही जागृत जावपाक जाय. जय हिंद, वंदे मातरम. सगळ्यांक देव बरें करून केला. आनी म्हाका खूब दिसता की म्हाका बी आयज आमी सगळे यूथ आमी सगळे वयता एक वेगळे तरेचे एक फिलींग एक वेगळे तरेचे रिस्पेक्ट फॉर द नॅशनल फ्लॅग आनी ते आमचे जे फिलींग ऑफ नॅशनलिझम परत एकदा रिक्विंडल करून प्रत्येक देशाच्या नागरिकान ते रिक्विंडल करून परत एकदा ते निर्माण करपाचो प्रयत्न आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीन केल्ले आसा. आनी एकदम बरी गोश्ट भारतीय जनता पार्टी आमचे देशाचे प्रधानमंत्री आनी हे सगळे प्रोग्राम आमी फुडें व्हरता. म्हणून आयज आमी आमची सत्तरी आनी उसगांवच्या परिसरान ही रॅली हांगा आनी पर्या मतदारसंघान बी डॉक्टर दिव्या राणे तेणी रॅली काडिल्ली आसा. आमी बी हांगा सगळे आमचे तरुण आमी हांगा रॅली आमी घेवन आमी फुडें वयता. आनी आमी ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांक आमी विनंती करता की आमचे फक्त सत्तरी आनी उसगांव न्हू सगळीं लोकांनी जे उलो मारला आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीन त्या माध्यमांतल्यान प्रत्येकानी आपल्या घरार तिरंगो लावपाची गरज आसा. एन्ड म्हाका दिसता की प्रत्येक मनशाक सांगपाची बी गरज ना. ज्या तरेन सगळे चल्ला प्रत्येक मनीस आपलो आपुणूच वचून तिरंगा लावपाचो ते प्रयत्न प्रत्येक मनीस करतले हे म्हाका खात्री आसा. चोर कितें चोरीत हाजो नेम ना. तुया आयडीसीत रावपी मूळ आसामांतल्या अभिमन्यू सेनान तुये इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या सिलिंडराचे गुदांव फोडून 4 घरगुती खाली सिलिंडर चोरले. म्हापशा रावपी गुदांवाच्या पात्रांवान पेडणे पुलिसेंत कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी तपास करून अभिमन्यूक उखल्लो. ताजे कडच्यान सिलिंडरय जप्त केले. सांग्या IIT खातीर सगळी तयारी जाल्या. डिमार्केशनय सुरू आसा. लोकांचो विरोध ना. कांय दिसां भितर IITचे आर्किटेक्ट टेक्निशियन येतले. थंय कशें कितें करपाचें खंय कितें येतलें तें आपले तरेन प्लॅनिंग करतले म्हण सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. गोंय सरकारान आपलें काम खंय केलां. The next procedure is once we finish with the government of Goa will finish with whatever assignments were interested on them. So that we have finished. Now the IIT team will come and they will see what all the things to be projected or to be put in. ते आपल्या तरेन प्लॅनिंग करतले. आर्किटेक्चरल वर्क मागीर तांचे नॉर्म कशें आसतले किंवा हे सगळे थीम जातले. काउंटर्स काडटले सगळे घालतले खंय खंय कितें येवपाक जाय ते करतले. कलाकारांचो गांव म्हण फामाद आडपय गांवांत आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान आगळी वेगळी संकल्पना. थंयचो कलाकार सागर मुळेन गांवच्या लोकांच्या मजतीन लँड आर्ट तयार करून ह्या कलाकृतींतल्यान देशभक्तीची भावना मांडली. हालींच प्रधानमंत्री मोदीन सागराच्या कलेची मन की बात कार्यावळीत तोखणाय केल्ली.
अशा तरेची एक एक्टिविटी करप, सगळ्या लोकांक इन्वॉल्व करप ही खरी तोखणायची गजाल. तातूंत भितर यंग इंडियन्सा सारकी एक सोशली कमिटेड ऑर्गनायझेशन अंडर द लिडरशीप ऑफ वैकुंठ बाब, तुळशीदास बाब, प्रतीक्षा बाय, सगळी तांची टीम, फेर्नांडो बाब, सगळ्यांनी हांगा येवन अशा तरेचे प्रोत्साहन लोकल आर्टाक दिलां. लोकल आर्टाक प्रमोट करपा खातीर तांचो हातभार लागप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक तांचें जें एक गुडवील आहा, तांचें जें एक इनिशिएटीव घेवपाचें स्पिरीट आहा, हातून लोकल आर्ट आनीकूय फुडें पावूंक शकता. सो हें कॉम्बिनेशन ऑफ सागरबाब, द विलेजर्स ऑफ आडपय, द स्कूल चिल्ड्रन ऑफ आडपय विथ द यंग इंडियन्स इज अ कॉम्बिनेशन वीच इज क्रिएटींग अवेरनेस एट अ हायर लेवल. सो प्रत्येक मनशान आपापल्या गांवांत, प्रत्येक मनशान आपापल्या वाड्यार अशें करून आमच्या पेट्रियोटिजमाचो फर्वर आनी स्पिरीट जें आसा ताका प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन ज्या तरेन सांगलां, अमृत महोत्सव, आझादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करा आनी हर घर तिरंगा हे सेलिब्रेट करा, इनिशिएटीव फुडें व्हरा. आमी पळयता हो आर्ट, ताणें पयलीं कावी आर्ट रिवायव केलो करता आनी आतां एक लँड आर्ट केला आनी इट इज हॅपनिंग एट अ प्लेस लायक अडपय वीच इज कलाकारांचो जागो म्हणटा ह्या फूल विलेजीक. आनी हांगच्यान आमची एक नवी एक कला आमी हांगच्यान प्रमोट करपाक जाय विलेजींनी. आनी आयजचो हो काळ आसा जो आझादी का अमृत महोत्सव इज अ ग्रेट टायम टू स्टार्ट दीस रिवायवल. आनी अशें हांव खूब कॉंग्रॅच्युलेट करता सागर बाबाक हांगा आसा तशें, आनी असोच ताजो फुडें व्हडलो जावनी आर्ट आनी व्हडले व्हडले गोंयांत न्हय इंडियेकूय एक वर्ल्ड मॅपार असले आर्टान हाडुनी. भारताक स्वातंत्र्य मेळचें म्हण सुटके झुजारी ज्या पद्दतीन लढले त्याच पद्दतीन देशाक मान सन्मान मेळचो म्हण आमचे खेळगडे ग्राउंडार देंवतात, जिखपा खातीर पुराय यत्न करतात म्हण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन कॉमनवेल्थ गेम्सांत आनी चॅस ऑलिंपियाडांत वांटो घेतिल्ल्या खेळगड्यांची तोखणाय केली, तांची भेट घेतली. प्रत्येक खेळगड्यान फुडें येवपाक यत्न करचो, नवी पिळगी तुमकां रोल मॉडेल म्हूण पळयता अशेंय मोदी उलयलो. कि जो खेल हमारी ताकत रहे हैं उनको तो हम मजबूत कर ही रहे हैं, हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं. हॉकी में जिस प्रकार हम अपनी लेगेसी को फिर हासिल कर रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास, उनकी मेहनत, उनके मिजाज, उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं. अपनी बेटियों के प्रदर्शन से तो पूरा देश गदगद है. आजाद भारत के नवनिर्माण में जिस तरह से पूरे भारत ने एकजुट होकर प्रयास किया, उसी भावना से आप भी मैदान में उतरते हैं. भारत के मान अभिमान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं. इस अभियान को जारी रखें. जो साथी अभी नहीं जा पाए हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप जरूर जाएं. आपको देश का युवा अब रोल मॉडल के रूप में देखता है. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातीने मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.